गोंयांत सगळ्या बरेच कवी आसात, तांची वेगवेगळी शैली आसता बरोवपाची जिवच्याची. तुमकां आवडलेली वेगळ्या कवीची एक कविता, कोण तो दुसरो कवी आहा तुमकां बरोच आवडलो, तांची खंयची एक कविता कोंकणी मंगळुरी भाशेंतली वय ना. तुम्ही आता तुम्ही गोंयची एक सांगा, मागीर हांव तुमकां परत एक सवाल आसा की मंगळूरच्या कविते विशीं. गोंयची म्हणजे म्हाका मनोहर बाबाची लोकशाय खूब आवडटा. लोकशाय कविता तेन्ना आमी कितलीय फावटी आयकली ताजी. आमी तांकां म्हणटाले की सर लोकशाय म्हणा अशें. म्हणजे ताजी आनी जेन्ना गोंय स्वतंत्र जालें तेन्ना लोकशाय आयली पळय तेन्ना ताणें बरयल्ली. थोडेच म्हणटा, व्हडली आसा ती. पांडुलो पाडो गोदुल्या गाड्याक, काटुलो कोणो अंतुच्या आड्याक, लाद्रूच्या शेतान पेद्रूची गाय ही लोकशाय. वांकडो चल कसोय पळ, वांकडो चल कसोय पळ, गाडी तुजी कशी चलय, झाडार उडय घरार चडय, ना जाल्यार मदींच थाराय ही लोकशाय. एक ऑफिसर 10 कारकून, एक ऑफिसर 10 कारकून, 10 कारकुनांक 20 शिपाय, 10 कारकुनांक 20 चाकर, 20 चाकराक 30 शिपाय ही लोकशाय ही लोकशाय. मागीर म्हणटा तो शेत रोयता फॉर्म भर, शेत रोयता फॉर्म भर, भात लायता फॉर्म भर, भीक मागता फॉर्म भर. कोण तूं, खंय रावता, खंय न्हिदता, खंय जेवता, कोण तुजो आजो, कोण तुजो पणजो, कितली तुजी पिराय ही लोकशाय ही लोकशाय. बरें सापूरबाय. 2 ताळयो नूतन बायक, 2 ताळयो मनोहर सत्यास बाबा. तुमकां येवकार मागतना तुमची ती कवितेच्यो हांवें एक 2 वळी वाचल्यो. म्हज्या दोळ्यांतलो एक दोळो तुका दिलो, तुज्या कुड्ड्या दोळ्यांक दिश्ट मेळो म्हणून. आतां एका दोळ्यान म्हाका सगळो आख्खो संवसार दिसता. म्हाका दिसता देणे नांवाची कविता फकत ती एक स्त्री मात्र बरोवंक शकता. स्त्री मात्र. कित्याक म्हळ्यार ती मात्र जाणा की आपणाचें काडून आनेकल्याक दिवचें. तो त्याग, तो सगळो ती एक स्त्री मात करूंक शकता. आनी तुमी म्हळें तुमी मात्र बरोवंक शकतात ही कविता म्हणून. म्हाका एक अपुरबाई दिसली की ते असलें एक धैर्य की हांव मात्र बरोवंक शकता एक कविता, असली कविता म्हणून तुवें सांगलें. देखून तुमच्या लागीं परत विनंती करची, ही सगळी कविता तुमी वाचूंक जाय एक. आनी ती कविता कित्याक आयली, कशी आयली त्या विशीं थोडेंच तरी सांगूंक जाय दया करून. सांगुया. देणे. म्हज्या 2 दोळ्यांतलो एक दोळो तुका दिलो, तुज्या कुड्ड्या दोळ्यांक नवी नदर मेळूं. म्हज्या पोरसांतलें एक रोप लायलें तुज्या दारान, तुजें पडींग पोरसूं फुलचें म्हणून. म्हाका आतां एकाच दोळ्यान अख्खो संवसार दिसता. म्हज्या पोरसांतलीं फुलां आतां चडूच घमघमतात, चडूच घमघमतात. आनी हाजे फाटलें तुमकां सांगपाचें म्हळ्यार एक कठीण शे प्रश्न तो सांगपाक हें दिसता, पूण सांगता हांव, सांगचें नाशिल्लें. हांवें तुमकां सुरवातीक सांगलें की म्हाजे 2 भुरगे आसा. म्हजो आनी एक भुरगो आसा तिसरो, जो हांवें म्हज्या भयणीक दिला, जाका भुरगें नाशिल्लें. म्हणजे ताका 10 वर्सां जाल्लीं लग्नाक भुरगें नाशिल्लें. आनी ताणें म्हळें की आगो तुका चलो जाल्यार दिशी गो म्हाका, आपूण ताका वाडयता. आमी दिवया फकाणांनी म्हळें. पूण मागीर जेन्ना खरोच दुसरो चलो जालो तेन्ना तो म्हणजे ती परिस्थिती खूब हें आसता, खूब धाडस लागता ताका. आनी पूण दिलो हांवें ताका 3 म्हयन्याचेर दिलो. आतां ताच्या घरा आसा आनी तोय सॉफ्टवॅर इंजिनियर आसा. आनी तो एमेझॉन कंपनीन USA आसा, सिएटल हांगा आसा तो, बरो आसा. आनी तेन्नाच हांवें ही देणे ही कविता ती हांवूच बरोवंक शकता की म्हज्या 2 दोळ्यांतलो एक दोळो हांवें तुका दिलो, तुज्या कुड्ड्या दोळ्याक नवी नजर मेळची म्हणून. तेन्ना ही त्या कविते फाटली फाटभूंय.
वय येस येस तुम्ही बसा देव बरें करो वय तुजे लागीं आसले आमी म्हणचे आसता आमच्यांत सगळे म्हणटात दी तुका देव दोडत्यान दिता म्हणून पूण आमी दिना पूण हांगासर आसा एक स्त्री बळाद एक स्त्री एक दोळोस दिता आतां तुमचे भरपूर कविता हांवें वाचल्यो आनीक पासवर्ड म्हणजे जी कविता ह्या कवितेच्या नांवारच तुमी जो पुस्तक भायर हाडलें ह्या पासवर्ड पुस्तिकाक 2011 TMFI फाउंडेशन अवॉर्ड लाभला हांगाच्यानच जनगंगा पुरस्कार ताका लाभला कोंकणी भाशा मंडळ गोवा पुरस्कार 2013 इसवेंत लाभला बिंब पुरस्कार लाभल्यात तांतली ती पासवर्ड कविता बरीच अप्रूबायेची कविता आतांच्या ह्या पिळगेक बरोच एक विवरण दिता सगळो दीस आपल्या हुस्क्यार लॅपटॉप कान घेवन बसच्या आपल्या पुतागडे इल्लेशें तरी उलया इल्लेशें तरी वेळ ताचे सांगात सारया म्हणून सांगता आवय अशी सांगता की तूं वेताना तुज्या काळजाचो पासवर्ड म्हाका दिवन वच म्हणून बरेचशे अपुरबायेची कविता हांगासर तुमचे तावन ती कवन ती कविता आयकोवपाची आमच्या सगळ्यांची आशा आसा पासवर्ड कविता तुमी वाचले जाय हांगासर खूबच भुरगीं आसात खूबच युवजनांची आसात तांकां गरजेचीच म्हण तूं चल्लो वच हांव तुका राव म्हणचें ना पूण वचचे पयलीं एक वरभर तरी पोटभर उलय मरे पापया अशें कितें आसा त्या कॉम्प्युटरान जें म्हजे कडेन ना तो तुका व्हरता आसत रे संवसाराच्या ह्या पोता वयल्यान त्या पोतार खिणा भितर पूण म्हज्या पुता कॉम्प्युटरा वयलो संवसार म्हळ्यार संवसार न्हय खरो संवसार तुका आतां कळटलो जेन्ना तूं घरा भायर पायर दवरतलो तेन्ना हालीसरा तुज्या मांडयेर सदांच लॅपटॉप हालीसरा तुज्या मांडयेर सदांच लॅपटॉप तशें हांवूय बसतालें रे लॅपटॉप कसो तुका मांडयेर घेवन वराची वरां तशें हांवूय बसतालें रे लॅपटॉप घेवन तुका मांडयेर घेवन वराची वरां आतां म्हाका तुज्या भुरग्यांचो हुस्को मेळटली काय ताका मांडी तुमची आतां म्हाका तुज्या भुरग्यांचो हुस्को मेळटली काय ताका मांडी तुमची खऱ्यांनीच तूं आतां व्हडलो जाला खऱ्यांनीच तूं आतां व्हडलो जाला तुज्या केंसार हात भोंवडायल्लो तुका आवडना तुज्या केंसार हात भोंवडायल्लो तुका आवडना तुजे केंस रोखडेच इबाडटात तुजे केंस रोखडेच इबाडटात तुजेर तापिल्लेंय तुका आवडना तूं रोखडोच फुर्र जाता तूं वच हांव तुका राव म्हणचें ना तूं वच हांव तुका राव म्हणचें ना पूण वचचे पयलीं तुजो पासवर्ड मात दिवन वच तुजो पासवर्ड मात दिवन वच केन्नाय म्हाका दिसलें जाल्यार तुज्या काळजांत भितर रिगूंक केन्नाय म्हाका दिसलें जाल्यार तुज्या काळजांत भितर रिगूंक तुज्या मनाचो थाव घेवंक दितलो मरे तुजो पासवर्ड आतां खरें म्हळ्यार आतां म्हाजें आतां पासवर्ड 2 ही कविता येतली कित्याक ही कविता 8 वर्सां पयलीं बरयल्ली तेन्ना लॅपटॉप आशिल्ले आतां इंटरनेट हातान आयला आनी तोय बी आवय बापायच्या हातान आयला आतां आवय बापूय म्हणटले भुरग्यांक म्हणजे भुरगो आवय बापायक सांगतलो की तूं आतां तें सोड वॉट्सॅप बी सोड आनी म्हजे कडेन उलय म्हणून आतां ही कविता म्हजी येवपाची आसा बरें आनी आमी राखून रावया न्ही गे त्या कवितेक खंडीत जावं गोंयांत सबार स्त्रियो आसा कवयत्री जावन आसात हय खूब आसा तुमकां कितें सुचता कितें कारणां अशीं की तुमच्या प्रायाची तुमच्या थोड्या उण्या प्रायाची सबार कवयत्री आसात ना पयलीं कितें आशिल्लें किंवा विजयाबाई सरमळकार तिका हांव नमन करता ती एकूच ज्येश्ठ कवयित्री आशिल्ली जी बाकीबाब बोरकार मनोहरराय सरदेसाय रवी पंडीत हांच्या लागीं आसताली तेन्ना म्हणजे ती सामकी दिटान तेन्ना बायलां स्टेजीर बी येवप म्हणजे त्या काळांत पयलींच्या काळान ती आतां भायर पडल्यार जाली आतां 7-8 वर्सां जातली
ताज्या उपरांत जी आमची पिढी पळय आशिल्ली तेन्ना तुमकां खबर आसतलें की आमच्या वेळार आमकां अशे चड त्रास म्हणजे चड आमची जीण बरी अशी गेली ना सगळ्यांचीच म्हण खूब त्रास प्रत्येकाक गरिबी आशिल्ली मागीर शिकपाक त्रास आशिल्ले पयसो तितलो घरान येनाशिल्लो अशें त्या म्हणजे फाटल्या एक 50 वर्साच्या पयलींच्या काळान म्हाका दिसता न्ही त्या खातीर सगळीं जाणां म्हणजे जेन्ना आपलें कितें कितें तांच्या मनांत आसताले आपल्या मनांतल्यो गुथफटके आपल्या मनांतल्यो भावना आपल्या मनांतली राग तिडक उक्तावपाक तांणी कविता म्हणजे तेन्ना बरयल्यो आनी फ्रिडम तसो आसा गोंयांतूय तशें बायलां म्हणजे खूब म्हणजे अशें तुमी म्हणटा तशें खावन पिवन सुखी कम्फर्टेबल अशी आतां आसात पूण त्या वेळार नाशिल्ली पूण ती आतां पळय ज्यो कवयित्री तितल्यो म्हणजे आमच्या ताकतीच्यो कवयित्री म्हाका आतां दिसना कित्याक दिसना कित्याक दे आर ती खूब एंगेज्ड इन वेरियस थिंग्स म्हणजे आनी ती बरयता कवयित्री कविता पूण अशी त्रास घेवन खूब वाचून बरयता अशें दिसना आतांची पिढी म्हाका आनी आतांचे पिढीक सांगता की आमी कशी त्रास घेवन कवितेचो अभ्यास करून वयर सरली तशी तांणी वयर सरचें अशें म्हाका दिसता. आज सबार जाणांची कविता वाचना मी आयकलें खंडीत जावन तांणी जर तर वाचनाच्या उपरांत इल्लेशे प्रयत्न केले जाल्यार जी युवक पिढी आसा तांणी कितें वाचलें ताचो ते कशें अर्थ घेवन त्या खंयच्या वेळार खंयच्या काळार खंयच्या कारणाक लागून ती कविता आयिल्ली असलें अध्ययन तांणी केलें जाल्यार फकत वाचचें न्हय बदलाक क्या खंयच्या वेळार आयली तशें केलें जाल्यार म्हाका दिसता खुबूच आनीक कवयित्री कवी येवंक आमचे मदें साध्यता आसा. तुमकां आतांच्या पिळगे मदें कोणी तरी तुमच्या मतीक नांव काडूंक जाता मतीक गेल्लें आसा गमलें आसा की ही एक यंगस्टर्सा मदें तुमच्या गोंयांत ही जातली बरी कवयित्री म्हणून तुमकां खंय बगिल्लें आसा या तुमी दाखयता जाल्यार ओके पूण तुमकां बघता सगळे जाणां आसात म्हणून तशें दिसता तुमकां? एक दोन नांवां आसा पण नांवां घेवप बरोबर न्ही पूण 2-3 जाणां आसा जी म्हाका दिसता की फ्युचरान ती बरी कवयित्री जावं जाता आनीक म्हज्या फाटले पिळगेची एक जे ग्वादालूप डायस म्हणून आसा ते बरे कविता बरयता गोंयांत आनी ताचें सादरीकरणूय बरें आसता सामकें ते एक आसा आनी ते शिवाय आतां नवीं भुरगीं आसा पळय तातूंतय खूब जाणां आसा. आनी तुमच्या गोंयांत एक बरें आसा की थंय रिदम म्हणजे तें वेगवेगळें आसा जें आमचे वेस्टर्न रिदमूय चलता थंय आयकोपाक जशें हे हिंदुस्तानी ते रिदमूय आसा पूण तसो आयकोंकी बऱ्यो जावंच्यो कविता बऱ्योच थंय आयकूंक जातात आमचे कडेन हांगा सदावत जावन आसचें रिदम वेस्टर्न रिदम 1 2 3 1 त्या देखून आमी आज आयकलें जावन परत एक कवी तशेंच मोडतात तशेंच लिखतात आनी लिखतानाय तशेंच लिखतात कित्याक म्हळ्यार आमी आयकोनचें तें संगीत तें रिदम आसा ती एकूच आसता पूण तुमचे लागीं ती खुबूच बरें जावचें आसा. आतां तुमचे म्हळ्यार हांवें तुमची सुखी काजारी जीवन एक संपन्न जीवन तुमचें लगीन जालें ज्येश्ठ म्हणजे बरोच व्हड कवी बरोवपी अरुण साकरदांडे लागीं आतां तुमी आसात दोगांय जाणां सदांच बरोवपी सदांच बरयतात आनी तुमचे घरकार आसात ते तुमचे सिनियर म्हणजे तुमी दोगी जाणां तुमच्या बरोवपा विशीं उलयतात घरा? हय केन्ना केन्नाय उलयतात नॉट रेगुलरली कशी पूण केन्ना एक कविता आवडली जाल्यार उलयता. सांगपाचें म्हळ्यार तो तुमी म्हणटा तशें तो प्रत्येक कविता एप्रिसिएट करतात असो ना इज ऑल्सो माय क्रिटीक तो सांगता की बाबा ही तुजी बरी जमूंक ना गो म्हणून आनी क्रिटीक कोण तरी तुका जाय तूं फुडें वचपाक तेन्ना बाकीचे लोक सगळे बरें बरें म्हणटा पूण ताका जर ते खंयच्याय कवितेन कमी दिसले जाल्यार तो म्हाका सिन्सियरली सांगता. आनीक पळय कवी आसप गो म्हणजे तातूंत एडवांटेज आसता आनी डिसएडवांटेज दोनूय आसता. म्हणजे फायदो म्हणजे असो की तुका तुज्या घरांत तेंच वातावरण उरता
म्हणजे कवितेचे कवितेचे पुस्तकां हाडले, तूं पयलीं वाचता हांव पयलीं वाचता, म्हाका पयलीं ती मागीर तूं वाच, अशें अशें बरें चलता. आनीक सपोर्ट मेळटा. म्हजें तुमकां सांगपाचें म्हळ्यार हांवें म्हजो पयलो कविता संग्रह म्हज्या लग्ना नंतर आयलो. हांव कविता संग्रह सट काडना, म्हणजे हांव खूब विचार करून सिलेक्ट करून काडटा. ते बी मागीर भुरगीं जाली मागीर उरिल्ले, मागीर ताणेंच सांगलें आगो तुज्यो इतल्यो कविता आसा, एक तरी कविता संग्रह काड मुगो. म्हणजे हें म्हाका दुसरो सांगचो नाशिल्लो, आनी कोण म्हाका दुसऱ्या प्रोफेशनाचो घोव जाल्यार तो सांगचो नाशिल्लो. कदाचित तूं कविता संमेलनाक खंय भायर वता जाल्यार तोंड वांकडें करून बसपाचो. त्या बाबतींत म्हाका ताजो खूब सपोर्ट आसा. आनी आमी एकमेकां मदीं चड इंटरफियर करना, म्हणजे ताजी मतां, म्हजी मतां ही म्हजी मतां, अशी म्हजी मतां हांव ताजेर लादना, ताजी मतां तो म्हजेर लादना, अशें तरी मदीं मदीं तशें आतां खंयच्या घोव बायलां मदीं कुसकूस नासता. ती आमी नॉर्मलूच मनशांनी, जरी कवी जाली वी आर नॉर्मल हजबंड एंड वायफ, तेन्ना मदीं मदीं तशें आसता. पूण म्हजो स्वभाव तसो झगडपाचो, खूब कळटा. तुमी हांसून हांसून सगळ्या कितले म्हळ्यार हांव हांसून बरेंच बरें. मागीर एक संवय आसता. म्हाका एक आदी एक फावटी म्हजी हांव बरें सिगरेटी ओडतालो. तेन्ना म्हजी भुरगीं, म्हज्या भावाचीं भुरगीं म्हणटालीं कितलो सिगरेट ओडता. एक दीस सांजेर तशेंच जालें आनी हांवें एक कविता बरयली. वर्सां फाटल्या वर्सांनी, म्हयन्या उपरांत म्हयन्यांनी वोंटामध्ये जळोवन गेल्यो 1000 वाती, न्ही बगार वोंटामध्ये सिगरेटी, आनी कितें कारण म्हणून. तशें आयल्या वरां हांव एक अमिताभ बच्चनाचें एक उलोवप आयकता सुरू. ताका एक दीस अशें बगलें की ताणें कोणें सांगलें की तूं कित्या खातीर तूं जल्मालोय म्हणून, म्हाका जल्मयलोय. तो ताणें वचून तसो आन आशिल्लो तो व्हडलो कवी अमिताभ बच्चनाचो, ताचे लागीं वचून विचारलें की कित्या खातीर तुवें म्हाका जल्मयलोय म्हणून. ताणें जाप दिली ना, बदलाक दुसऱ्या दिसा कविता बरोवन ताचे लागीं ताका जाप दिली म्हणटात. तशें तुमकां केन्नाय भोगिल्लें आसा आनी तुमी कांय तुमच्या नवऱ्याक कवितेन जाप दिल्ली आसा? विचार करचो पडटलो. पूण म्हाका दिसता की हांव जेन्ना पळय नोकरी करतालें, घरान रांदतालें बिनतालें, आनी मागीर भुरगीं आसतालीं ल्हान, तांच्या भुरग्यांचें सगळें एडमिशनां सगळें हांवूच पळयतालें. कित्याक तो कॉलेजीचो प्रिंसिपल आशिल्लो, हेड ऑफ द इंस्टिट्यूशन. मागीर ताका परत लीव घेवंक जमनाशिल्ली. तेन्ना भुरग्याचें सगळें एज अ पेरंट थंय इस्कॉलान वचप, तांचे रिजल्ट हाडप सगळें हांवूच करतालें. तेन्ना म्हाका दिसतालें की इतलें घरान काम आनी इतलें, आनी तेन्ना म्हाका सुटी जाय ही हांवें तेन्ना म्हणजे त्या खातीर ती कविता बरयल्ली. चड सगळीं वाचना, अर्दीच वाचता. म्हाका सगळीं वाचूंक टायम आसा टायम आसा. म्हाका सुटी जाय. सकाळी उठून च्या कर, चपाते वांगडा भाजी कर, बेगीन कर, भुरग्यांची करनाय. म्हाका सुटी जाय. कातूंक बस, शिनूंक बस, मदींच उठून कुकर लाय, मशीन लाय, मिक्सर लाय, बेगीन नुस्तें उजराय. म्हाका सुटी जाय. रान वाड, उश्टी काड, बाजारान वचून नुस्तें हाड. केन्ना सुट्टली काय म्हज्या हातांतली ही दाय. म्हाका सुटी जाय. तेल आसा, तूप ना, च्या आसा, साकर ना, तांदूळ आसा, नाल्ल ना, हळद आसा, मिरसांग ना. हें जाय तें जायची परवड केन्ना सोंपतली काय. म्हाका सुटी जाय. मातसो वेळ मेळ्ळो म्हणून पेन हातान घेता. कोनशाची सान्न पळय मुमुरख्यांनी खुणायता. सान्नीचें आनी म्हजें नातें केन्ना तुट्टलें काय. म्हाका सुटी जाय. फेर मार, गिजर लाय, ओली मदीं सुकत घाल, फोन वाजलो घे मात, हेवटेन दूद ओतूंक जाय. म्हाका सुटी जाय. 2 मिनटांनी न्हावन घे, 5 मिनटांनी भायर सर. घड्याळीच्या काट्याक पळयत, जोत्या भितर रिगय पांय. म्हाका सुटी जाय. तुमकां सुटी मेळ्ळी मागीर? ते क्वेश्चन मार्क हाली मेळ्ळ्याक तो हाली तो आतां रिटायर जाले म्हजे मिस्टर. ते रिटायर जाल्ल्याक म्हाका खुबशी सुटी मेळ्ळी म्हणटा.